नमस्कार, माझे नाव उदय विठ्ठल कांदोळकर। हांव ह्या शाळेचो एक माजी विद्यार्थी आणि ही जी आम्ही सरस्वती पूजन करता ही एक माजी विद्यार्थी संघटना म्हणून हितूनसून आम्ही ही सरस्वती पूजन करता। गेली फाटली 30 वर्सां जाली की आम्ही हे जे सरस्वतीचे पूजन जे आसा हे माजी विद्यार्थी संघटना ह्या वतीनसून ही सरस्वती पूजन करता। कारण आता शाळेंनी सरकारी शाळेंनी आमची भुरगीं कमी जाल्लीं आसा आणि शक्यतो आता भुरगीं नासल्या कारणान सरस्वती पूजन करपाक कोण वचना म्हणून आमी सगळ्यांनी आमचे जे फ्रेंड सर्कल आसले आमचे हे मित्र परिवार आसलो तेंच्यांनी आमी फाटली 30 वर्सां जवळ जवळ 30 म्हणटा हांव पूण ते म्हाका दिसता तेच्या सुबेज जाली आसतली। आमी एकठांय येयले आनी विचार केलो की सरस्वती जर पूजन शाळा आमची भुरगीं ना जाल्यार करिना जाल्यार आमी कितें करचें, आमकां सरस्वती पूजन हें जाल्लें जाय म्हणटकूच आमी हें करून एक संघटना कशी केली। अशी संघटना केली की ते हितून कोणूच आमचो चेअरमॅन ना, कोणूच प्रेसिडेंट ना, कोणूच ना, सगळे एका हितूनसून आमी हें कार्य करता। प्रत्येक जाण आपआपलें कार्य आपआपल्याच्या परीन आनी आपआपल्याच्या हितून करता। आता तुमी हे डेकोरेशन पळयता, हे जे इको फ्रेंडली आमी डेकोरेशन केलां हे फावटी, ते डेकोरेशन करपा खातीर जे आमकां जी उद्योग जी आहा ती आमची बाब शेखर कासकर, तुमी पळयता आसतलो बाब शेखर कासकर आनी तेजी घरकान तशेंच तेजो एक 7वे चेडो आसा तो सुद्दां खूब मेहनत घेता। हांगरच्यान तो काम करून वयता, तो घरा गेल्या नंतर सुद्दां तो म्हाका दिसता 12-1 पर्यंत ते काम करता की ताका दिसता की बरें जावपाक जाय। फाटल्या फावटी अशीच तेणी फाटल्या वर्सा तेणी आमी एक अशीच डेकोरेशन केल्लें की उदक हत्तीच्या तोंडांतून उदक वयता ते तसले, म्हणजे तो आतां म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जाली तो एक नवे विचार हाडटा आनी नव्या विचारांनी नवी हें तेणी तो साकार करता। एक बरी हें आतां जशें जशें सरस्वती पूजन अशें फुडें वयता तशें ते तेंचे विचारूय बरे तरेन फुडें वयता। आनीकूय आमकां विचार आनी जशें जशें आमकां लोकांनी आमकां आमच्या सगळ्यांनी आमच्या शेजाऱ्यांनी जावं आमच्या महिला भगिनींनी सगळ्यांनी आमकां बरे तरेन हेल्प केला। सरस्वती पुजना दिसा सगळीं जाणां आमकां सहकार्य बरें करता। आयदनां दिवपाचे आमची दीपक उसकयकर आमचो शेत म्हणनाका, मागीर आशू, मागीर आश्विनी, आमी ताका आशूच म्हणटा, रेशमा म्हणून ही सगळीं जी आमची हें आसा नेबर्स आसा हांगासलीं ते आमकां बरे तरेन आमकां मदत करता सरस्वती पूजन करपाक। आनी सगळ्या बायलांचो ताका मोठ्या तरेन हातभार लागलेलो आसता आनी अशे तरेन हें करून आमी हे माजी विद्यार्थी संघटना ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी अजून पर्यंत ही चलयल्ली आसा। आनी देवाचे कृपेन आनी सगळ्यांच्या आशिर्वादान आमी हेज्याकून बरी प्रत्येक वर्सा बरी सेवा करपाचें अशें आमी काम हातीन घेतलां। ते म्हाका तेंच्या सगळ्या आशिर्वादान आमचें तें पूर्ण जातलें। तशेंच तरेन आमचो आनी एक विचार आसा की सरस्वती पूजन जें म्हटलें म्हणटकूच आमचे भुरग्यांचो खंय तरी एक तेका सहभाग आसता। तेका लागून आमी असो एक विचार केला, अजून ते हितून येवंक ना, की नेक्स्ट इयरच्यान फुडल्या वर्साच्यान आमी एक 12वी 10वी आनी 12वीच्या भुरग्यांक एक फेलिसिटेट करचें, जे आमच्या समाजाचे जे भुरगे आसा तांकां एक फेलिसिटेट करचें म्हणून आमी एक विचार मनान घेतला। म्हाका दिसता तो देवीच्या आशिर्वादान आमकां म्हाका दिसता आनी आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान तो साकार जातलो। म्हणजे एक तांकां एक उर्बा येवची, तांकां शिक्षणान तेंच्यांनी फुडें वचपाक तांकां कितें तरी एक हें जावचें म्हणून एक आमी फेलिसिटेट करपाक सुद्दां आमी फुडल्या वर्साच्यान आमी तो आतां घेवपाचो विचार आसा। म्हाका दिसता ते आमचे सगळे हेच्या हितून ते आमी करतले अशें करून म्हणून हांव म्हाज्या सगळ्या मित्र परिवारांक आनी सगळ्या जाणांक हांव हेंच आमकां सहकार्य केल्ल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे मना काळजांच्यान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी हो जो आमचो कार्यक्रम जाता तो आमी 5 दीस करता। दसऱ्याच्या जो दुसरे दीस आसता, दसऱ्याचो दुसरो दीस तेन्ना विसर्जन जाता, म्हणजे आयज सरस्वतीचे आमचे वाजत गाजत पालखींतून मिरवणूक जावन आमचें तें विसर्जन जातलें। अशे तरेन हो 5 दीस आमचो कार्यक्रम आसा। पूण हे 5 दीस कशे वयता तें कांयच कळना। तितून विविध तरेचे आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम करता, आमचे माणकुल्या भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस करता, कोण सिंगींग कॉम्पिटिशन करता, रांगोळी कॉम्पिटिशन करता। काल आमचें रांगोळी कॉम्पिटिशन जाल्लें। सो असो करून आमी हो उत्सव सादर करता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.